दिबेगाल्या तुमच्या कोंकणी भक्ती गीता बुकांत पानांको 284 284 Jesu mogaluda kitlo mo walistamso amche sangi disratrauta amka sambal selaita ताचे बाकारेर कोणासा संपूर्ण प्रेम करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बाकारेर कोणासा संपूर्ण प्रेम करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो Kultaci kedivorti Pirmoti sodaryoto Veci kătmea potlundărta आपल्या श्रद्धांना नैता Dita tangka wopu kurbe shelyane deita आपले श्रक मस्तांका कावो तांचे तो एक जाता Dita tangka wopu kurbe shelyane deita आपले श्रक मस्तांका कावो तांचे तो एक जाता Mogalista Jesus somia Sasnata o cartelea Mantau saiba tu suka Serpun kertau Satu amso istia sesna Sili zakas kabari Nirmi ami bogum tuka Luk pagi sergari Satu amso istia susna Sili zatas kabari Nirmi ami bogum tuka Rup pagi sergari
मोगाळ जेजू, तू या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसाय आमी दिरपात येता. मोगाळ सुम्या आमच्या सुडवंदरा दीस रात म्हणले की नासतना तू या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर राखून रावताय. आमी सकट तुजी भुरगीं, तुजे इश्ट, तुजे भाऊ भयणी तुका मेळोंक म्हण तुज्या पांयां तळी हायल्या. मोगाळा जेजू, आमची काळसां मनां उक्ते कर. आमच्या काळसां मनां थावन तुका आराधन करूंक, तुका अर्घा दिवंक, तुजे लागीं मागोवंक, तुजो अनुभव सोडूंक तूं आमकां फावो कर. हो पवित्र वेळ, हो थोडोसो वेळ तुजे सांगता बऱ्या मनान आपुरबायेन करसूंक तूं आमकां तुजो आदार पाटय. मोगाळ सुम्या, आमकां तुजो आदार पाटय, तुजो आदार पाटय. सुम्याक, आमच्या मोगाळ देवाक आमी आराधन करूंक आयल्या. आमी ताची स्तुती करूंक आयल्या, कित्याक तो जावन आसा पवित्र देव, तो जावन आसा सर्व बळादीक, तो जावन आसा रसनाचो रसनार, तो जावन आसा रायाचो राय. ह्या सोम्याक, ह्या सडवंदराक, ह्या आमच्या दुनियाक मेळोवंक, ताजे मुखार सरपडोंक, ताजे आराधन आमी करूंक आमी सर्व हांगासर संपल्या. हो बो पवित्र वेळ, ताका आमी आराधन करया. कीर्तन कीर्तन 95 या सर्वेस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकणुया. स्तुती गितां सवे ताचे समोर आमी या गितां गायनांनी ताका वाकणुया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव, सगळ्या देवा प्रास वर्तो रायतो, ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडयो, पर्वताचे शिखर ताचे. वैमोगाच्या भाव भयणीनो, खंडीत जावन सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गावूंक, सर्वेस्पराक आराधन करूंक, ताचे मुखार सरपडोंक आमी सर्व हांगासर संपल्या. तो आमचो तारण, तो आमचे कडप, ताचे वयर संपूर्ण रितीर भावार्थ दवरून आमी हांगासर ताचे मुखार आसा. आमी ताचे मुखार स्तुती गावंक फावो, गितां गायनांनी ताका हसूंक फावो, ताची आमी आराधन करूंक फावो. कित्याक तो सर्व देवा प्रास बलिश्ट, ताचे बरी देव दुसरो कोणूच ना. तो रायाचो राय, सकड संवसारी राय ताचे मुखार सरपडटात. सकडी पृथ्वी रसून ताणें आमचे स्वाधीन केल्यात. ताणें तो दर्यो, दर्याचे गुंडाय ताणें रचल्ले आनी सकडी ताच्या बोळा खाला आसात. आनी खंडीत जावन आमच्या नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजू त्या दर्याक, त्या न्हंय थंड करता. संपूर्ण रितीर अधिकार ह्या पृथ्वेच्या सर्व संगतेतय जेजूक आसा. ताचे पर्वताचे शिखर ताचे, दर्यो ताचो, कित्याक ताणें सगळें रचला. म्हजे खातीर, तुजे खातीर, आम्हा हर एकल्याच्या खातीर हे पृथ्वी ताणें रचून आमचे अधीन तें केलां. हेया आमी ताचे समकर मान भगवया, ताचे समकर आमी सरपडया, ताचे मुखार आमी दिंबेर पडुया, ताका आमी वाकणुया. कित्याक तो आमचो देव, तो आमकां सोरोवाक वन पायता. आमी सगळीं ताची पडसां, तो आमकां कितें जाय तें सगळी वेळा काळाक आमकां दिता. आमी ताचे ती बरवसो खणचे नाका. कीर्तन मुंदरून म्हणटा, मेरी बांत तुमी केल्ले तशें
अरण्यातच्या मासान तुम्ही केल्ले तशें तुमची काळजां दारून करिनाकात. मोगाच्या सबार पोटी सबार संगतेक लागून आमचे काळीज धरुणायेचे जाता. आमी सोम्यांत हांव आमच्या देवात हांव आमच्या सडवंदारात हांव पयस वेता. आमी आमच्या सोम्यांतय पातयेवया. तिर भावार्थ आमी दवरया. आमच्या पुर्वजांनी इस्रायल परचेन त्या अरण्यांत सर्वेस्परान विचित्रां केल्ल्या वेळार तांचे समकरस सबार आजापां केली. तांकां खावंक सकडी दिलें. तांकां त्या इजिप्ताच्या बंदडेंत हांव बचाव करन त्या अरण्यांत आसतना ती इस्रायल प्रजा दुबावली. आमी ते दुबाव आमचे गन घेवचे नाका. आमच्या कश्टां जावं दी, आमच्या बरेपणां जावं दी, आमी घेवच्या सर्व आशिर्वादांनी जावं दी, मरयेन कशे कालती मनान सक्कडी स्विकार केलें. सक्कडी सोम्यान म्हज्या बरेपणाक, सोम्यान म्हज्या सडवणेक केलें म्हूण ती तीर पातयेली. त्या कालत्यापणान बरवसली. तशेंच तो बरवसो आमचे कन घेवया. आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया. ताची परीक्षा आमी करचे नाका. आमी खंडी जावन केन्ना ह्या परमाणेची येता आमकां विशय मेळटलो. सोमी आमकां आदार दितलो. सोमी आमकां राखून व्हरतलो. सो हांव केल्ल्या उगडापणांत अध्याय 4 अवस्वर 9 अवस्वर 10. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका महिमा आनी मान आनी पदवी. तुवें सर्व वस्तू रचलाय. तुजे इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आसात. वय आमच्या सर्वेस्पराक, आमच्या सोम्याक मान, पदवी आनी गौरव फावो. सोम्या मुखार आमी सरपडया. ताका आमी नमस्कार करया. ताका आमी आराधन करया. सोम्याक आमी आराधन करया आनी गावया आराधन. जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, जेजू काकुळदारा, जेजू मोगाच्या. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. जेजू काकुळदारा आराधन तुका. जेजू मोगाच्या आराधन तुका. जेजू जीवाच्या उंड्या आराधन तुका. जेजू सर्गीच्या राया आराधन तुका. जेजू संवसाराच्या राया आराधन तुका. जेजू बऱ्या सोम्या आराधन तुका. जेजू नीतिदारा आराधन तुका. जेजू मुन्सुबदारा आराधन तुका. जेजू राखणदारा आराधन
सर्गींच्या दारा आराधन तुका जेजू सर्गींच्या सता आराधन तुका जेजू सर्गींच्या वाटे आराधन तुका जेजू सर्गींच्या जिविता आराधन तुका जेजू आमच्या सोम्या आराधन तुका जेजू आमच्या देवा जेजू आमच्या सर्वा आराधन तुका जेजू आमच्या जीवा आराधन तुका जेजू काळजाच्या दायचा आराधन तुका जेजू सोडवून दारा आराधन तुका जेजू तारोका आराधन तुका जेजू कर्या इष्टा आराधन तुका जेजू रक्षका आराधन तुका जेजू बोऱ्या सोम्या आराधन तुका जेजू शिक्षका आराधन तुका जेजू मोजा सैर्या आराधन तुका आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका त्रिएक देवा आमचे हात आमी उबरी आनी गावया हालेलुया 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 हालेलुया
आम्हा सर्वांक मार्गदर्शन दिता तो पवित्र आत्मो देवा आनी बापा मदलो मोग पवित्र आत्मो आमकां सनवाय दिता पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांक जेजू हरशीं मेटा काडूंक शिकयता पवित्र आत्मो आमकां गूण करता हो पवित्र आत्मो शिसांतय देवलेल्या वेळार त्या उज्याच्या रुपार तांचे वयर आयिल्ल्या वेळार बियान खांपोन म्हणल्यार बरी लिपोन असलेले शिस धैर्यान भरतात त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भरतात आनी सल्वोनी म्हणून दिसल्या त्या जेजूक लेखतात मांडतात ताका स्वीकार करतात आनी त्या जेजूक त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन उक्त्यान धैर्यान वचून सुदैवा मध्ये प्रगट करतात हे बळ हे तांकां देवाचे उतराची जाणवाय त्या पवित्र आत्म्या वरवीं मेळ्ळी आनी तो पवित्र आत्मो त्या शिसांक जेजू थंय चड आनी चड मोग दाखोवंक आनी गरज पडल्यार तांचो जीवच जेजू खातीर समर्पूंक तांकां उत्तेजन दिता आनी अशेंच घडटा ते देवाचे उतर तांचे थंय आसा जाता आनी ते प्रगट करच्या उत्सवान तांणी थंयसर आपणाचे जीव म्हूण लेखी नासतना आपले जिवीत लेखी नासतना सोम्याक आपले जीव समर्पण दितात मोगाच न्हू ह्या पवित्र आत्म्याक आम्हा हर एकल्याच्या वयर देवोन येवचे खातीर आमी मागया हो पवित्र आत्मो आमचे वयर देवोन येवं दी हो पवित्र आत्मो आमकां घटायेन बरोवन दी हो पवित्र आमकां भावार्थान तीर करून दी हो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसलेले दुबाव ना समाधान ना सोसणीकाय सकडेक हाडून उडोवन दी आनी आमच्या सोम्या सरशी आमच्या सडवंदारा सरशी आमच्या दनया सरशी आमच्या राया सरशी लागीं आनी लागीं येवंक ताका नमस्कार करूंक ताका आमच्या जिविताचो सडवंदार म्हूण मानून घेवंक तांकां आमच्या जिविताचे संपूर्ण रितीर अधिकार दिवंक आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमचे वयर देवोन येवं दी म्हणून गावया गीत धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा गीत संको AB 59 सर्वेस्परा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वेस्परा धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वेस्परा आत्म्या मुझ्या नावाड सर्वेस्परा कितलो व्हरतो देव तूं सर्वेस्परा आत्म्या मुझ्या नावाड सर्वेस्परा कितलो व्हरतो देव तूं सर्वेस्परा महिमेन आनी वैभवान तूं भरलाय प्रकाश भरीत उजवाडो तूं रेसलाय महिमेन आनी वैभवान तूं भरलाय प्रकाश भरीत उजवाड तूं रेसलाय धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वेस्परा पालक्यांनी तूं जरी पुटोवंक करताय कुड्या दोंगरा मोतल्यान त्यो वाळयताय पालक्यांनी तूं जरी पुटोवंक करताय कुड्या दोंगरा मोतल्यान तो वाळयताय तुज्या निवास
सातान पावस तूं वताय गोरवां मनशांक दारार खाण दिवन पोसताय तुज्या निवासांतल्यान पावस तूं वताय गोरवां मनशांक दारार खाण दिवन पोसताय धाड तुज्या आज्ञाक सर्वेस्परा पृथ्वीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा हात तूं सोडली सगळीं घाबरतात प्राण तूं काडसी सगळीं मरण पडतात हात तूं सोडशी सगळीं घाबरून वेतात प्राण तूं काडशी सगळीं मरण वेतात स्वास तूं दिशी परत रोसून येतात पृथ्वीचें रूप सगळें नवें जाता स्वास तूं दिशी परत रोसून येतात पृथ्वीचें रूप सगळें नवें जाता धाड तुज्या आज्ञाक सर्वेस्परा पृथ्वीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा धाड तुज्या आज्ञाक सर्वेस्परा पृथ्वीचें रूप नवें कर सर्वेस्परा एकलो प्रोटेस्टंट पास्टर अशें म्हणटा कातोलिकांमध्ये जैती आजापां आजुनी आत्तांय घडोवन आसात कित्या खातीर थंचे कडेन एवकरिस्ताचें बलिदान आसा थंचे सांगाता जेजू आसा जेजू थंचे समकर हाजीर आसा आनी ह्याच कारणां खातीर जायती आजापां आमचे समकर घडोवन आसात आजुनी घडोवन आसात आत्तांय घडोवन आसात आजय घडटले ह्या सोम्याक आमी वंदन करता आसतना ह्या पवित्र सक्रामेंतांत सोमी खरोच संपूर्ण रितीर हाजर आसा आपले दैवीकपण लिपोवन आमच्या मनशा सैब घेवन ह्या संवसार येवन ताणें आपणाक संपूर्ण रितीर कुर्सार खाली केलो आनी आम्हा सर्वच्या सांगाता रावचे खातीर ताणें बासवणें केलें आनी ह्या बासवणे प्रकार आम्हा सर्वांच्या सांगाता रावचे प्रकार सांकेतीक रितीन त्या निमाण्या ब्रेस्तारा ताकाच मोडण आपल्या शिसांक दिवच्या मुखांत्र ताणें सांकेतीक रितीन आपणाकच मोडण त्या उंड्यार पार दिलो आनी प्रत्येक जावन त्या कुर्सार खिळोवन आपले रगत वारून संपूर्ण रितीर आपणाकच खाली करन सोम्यान आम्हा सर्वांक आपणाकच दिलो तस्सो जेजू तस्सो सोमी आमचे समकर आसा आमचे मुखार तो आसा आमी ताचे वयर आमची नदर घसोवया चुवांच्या वांजेलांत ताणें म्हळें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी जेजून तांकां सांगलें हांवच तो जिविताचो उंडो म्हजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना सोम्या म्हाका तो जिविताचो उंडो दी जेजू म्हणटा हांवच तो जिविताचो उंडो ही उतरां सोम्याची आनी ही उतरां आज आमकां आम्हा सर्वांक म्हाका आनी तुमकां जेजू सांगता हांव जावन आसा तो जिविताचो उंडो तुमचे समकर आसा म्हाका तुमी पळया म्हाका तुमी तुमचे सकर्न घेया केन्ना तुमी म्हाका तुमचे सकर्न घेतात तुमचे तें बरेपण जातलें तुमचे तें आजापा जातलें तुमचे तें बरेपण जातलें मुंदारून सोमी म्हणटा कोण म्हाका सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटलें मोगाचें आमी सगळीं यात्रीक पडसा त्या सर्गीच्या
बिडाराक ह्या संवसारी बरवशाची मेटा काण्णस वचोन आसा ते कालतेपणाचे ते बरेपणाचे ते मोगाचे मेट आमी काडटा आसतना आम सर्वांक सस्नीक जिवीत दिवचो त्या ससनाक वर्ण पावचो त्या सर्गाराजाक वर्ण पावचो आम सर्वांक आदर्श जाल्लो आमचो सोमी ह्या पवित्र उंड्या रुपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत संपूर्ण रितीर आमचे खातीर म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर हांगासर ह्या वेळार हजर आसा ह्या सोम्याक आमी पळोवया ह्या सोम्याचें दर्शन आमी घेवंक प्रयत्न करया खंडे जावन कोण मागता कोण आशेता ताका संपूर्ण रितीर दर्शन तो दितलो हो दर्शन घेवंक आमी प्रयत्न करया कीर्तन 46 अशें म्हणटा येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया प्रत्वेर ताणें केल्यांत विजमिता साहित्य विजमिता ताणें केल्यांत प्रत्वेर शेकांशेक तो झुजा सोंपयता दोनू तो मोडटा बाल्यांचे कुटके करता डाल उज्यांत घालून लासता शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रामध्ये राष्ट्रामध्ये प्रत्वेर सर्वश्रेष्ठ शांत रावा हांव देव म्हणून वळखून घेया वेळापाच्या पुस्तकांत आमी अशें आयकता द लॉर्ड इज गूड टू दोज हू वेट कोण सोम्या खातीर राखून रावता ताची वाट पळोवन आसा ताका सोदता ताका सर्वेस्पर भोव बरो आनी ताका मेळटा मोगाचे न्हू पयल्या रायच्या पुस्तकांत अध्याय 19 अवस्वर 11 आमी अशें आयकता सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें आनी त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चूर जालो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो जड वाऱ्या उपरांत भुंय कांपली पूण सर्वेस्पर भुंय कांपणी नातलो भुंय कांपण्या उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतस ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर रिगलो मोगाचें न्हू थंय वारें वादळ भुंय कांपणी जाली पर्वत फुटले व्हडलो व्हडलो आवाज जालो सक्कडी जाले पूण त्या खंयच्याय संगतेंत देव नातलो देव आसलो त्या वळच्या त्या वाऱ्यांत सोमी आमचे समकार आसा थोडो वेळ मौनपणान आमचे खातीर संपूर्ण रितीर हांगासर आमचे समकार हजर आसच्या सोम्याचे वयर आमची नदर आमी कसोवया मौनपणान थोडो वेळ करचोया मौनपणान ताच्या लागत आमी मागया ताचें आराधन आमी करया ताच्या सांगात विचारया आमकां कितें जाय आनी खंडीत जावं सर्ग संवसाराचो राय आमचो सोडवंदार आमकां कितें गरज ते सगळे जण आसलेलो धनी आमचे समकार आसा तो आमकां आमी मागल्ले दितलो आमचो सोमी आमचे समकार आसा ताका आमी पळोवया मौनपणान थोडो वेळ ताच्या सांगाता आमी करशया
वंदिया वंदिया सोमियाक वंदिया 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 सोमियाक वंदिया 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 सोमियाक वंदिया 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 सोमियाक वंदिया सहस्रानो जनांगनो सोमियाक वंदिया सहस्रानो जनांगनो सोमियाक वंदिया सोमिया मुखार घालते पडी सोमिया मुखार घालते पडी सोमिया मुखार घालते पडी सोमिया मुखार घालते पडी आटोन उपकार भक्ती पडी सोमियाक तुमच्याच वंदिया सोमियाक तुमच्याच वंदिया 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 सोमियाक वंदिया 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 सोमियाक वंदिया सोमियाक वंदिया सोमियाक वंदिया पोंची जणू ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता आनी हेब्रेवाच्या पुस्तकांत अध्याय 4 अवस्वर 12 आमी आयकतात हांव देवाचें उतर क्रियात्मक खरें आनी खंडीत जावन हे देवाचें उतर आमची मनां उजवाडायता आमकां मार्गदर्शन दिता आमकां सारके वाटेन चलोवंक आदार दिता हे देवाचें उतर आमी आयकूंक आसा देवाचें उतर आमचें कन्न घेवंक आसा आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आमी उबी रावया आनी देवाचें उतर आयकूंक आमकां तयार करुया सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतस तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीन पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ
म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हें बाग खंयत हांव म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगत्यो घडोवन येतल्यो म्हूण सतमांतली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या हातार थंय उल्हासान उडटा. कित्याक आपले किरकोळच्या रांदसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतते म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र खामां केल्यात. भाग्यवंत ताचें नांव. देवाचे उतर हे मोगाचें न्हू बसया. थोडोसो वेळ ह्या देवाच्या पवित्र उतराचेर नियाळ आमी करया. आमी आतांच ह्या वेळा कितें आयकलें? मोरयेचे स्तुती गायन आयकलें. मोरी कितें करता? स्तुती गायन करता. कित्या खातीर? खंयच्या कारणा खातीर मोरी थंयसर ते स्तुती गायन करता? कालें कारण कितें? सडवंदराच्या येण्याक तयार करूंक सडवंदरान कितें केलां? एक विचित्र काम तिचे थंय केलां. बरें काम तिचे थंय केलां. देवाकच आपणा थंय धाडला. खाली ह्या कारणा खातीर एका कारणा खातीर मात्र देवाची स्तुती गाता गी. हे एक बरें काम. आनी तिच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडटात न्ही. एक बरें नांवाचें एक संगत घटन जाल्यार ताच्या फाटल्यान त्या सडवणीच्या गुटे फाटल्यान वा ताच्या फाटल्यान जायते तिका कश्ट सोसूंक मेळटा. जायती आनवरां तिका सोसूंक मेळटा. तिच्या वयर जायते कश्ट येतात. पूण मरी खंयची संगत जावं दी देवाक अर्गां पाठयता. तिच्या बऱ्यापणा खातीर, तिच्या जिवितांत मेळ्ळ्या सर्व आशिर्वादा खातीर आनी तिच्या थंय कश्ट दूख बेजाराई आयिल्ल्या सर्वा खातीर. कशें जोब आपल्या जिवितांत आयिल्ल्या सर्व कश्टां खातीर देवाक दुरसान आसतना तो म्हणटा देवान दिलें आनी देवान येलें ताका जावं दी अर्गां स्तुती. मोगाचें न्हू सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. सत्यवंतान म्हजे आनी तुजे पासत विचित्र कामां केल्यान. जायतीं कामां जायतीं आशिर्वादां तुमचे वयर वतल्यान वय न्ही. आतां तुमकां ते लॅक करून बसल्यार हर एक आशिर्वाद हर एक बरेंपण तुमचे थंय वतले ते बरेंपण हे सगळे लॅक करून बसलेल्यार खंडीत जावन वेळ पावचो ना. पूण ह्या सर्व संगते खातीर, ह्या सर्व बरेपणा खातीर, ह्या सर्व आशिर्वादा खातीर आमी धन्या देवाक अर्गां पाठोवंक फावो. आनी मरयेचें स्तुती गायन देवाक अर्गां पाठोवचें तसलें. आनी हें स्तुती गायन देवाचे बळवंत सकत, देवाचे अधिकार आनी देवाचे विश्वासीपण आमी सर्वांत थंय परगडटा. देवान जायतीं महत् कार्य केल्यान. आमी पवित्र पुस्तक प्रारंभातावन खाण वाचूंक पळयल्यार प्रारंभातावन आखेर पर्यंत देवान एकाच्या वरन एक महत् कार्य केल्यान. पयलें महत् कार्य जावन आसा कितें? पयलें एक व्हड आजाप एक महत् कार्य देवान केल्लें तें जावन आसा खंयचें तें? मनशांक रचले. देवान हो संवसार रचलो आनी थंयसर मनशाक रचले आनी त्या वर्त्या मोगा खातीर रचले. वर्तें काम. ताज्या उपरांत अब्राहमाच्या जिणयेंत एक वर्तें काम, एक वर्तें महत् कार्य तो करता. खंयचें तें? तांच्या उतर प्रायेर तांच्या प्रायवंत तांणी उतर प्राये पावता आसतना तांकां कितें दिता? भुरगीं दिता. नैसर्गीक रितीन तांकां भुरगीं जावंक थंयसर अवकाश नातलो. पूण देव थंयसर तांकां भुरगीं दिवन थंयसर एक आजाप एक महत् कार्य करता. कित्या खातीर ताणें आजाप केलें? कित्याक अब्राहम
देवाक विश्वासी रावलो, खालतो जालो आनी त्या खालतेपणाक लागून आनी देवाक तो सदांच अर्घा दितलो, देवाची स्तुती गातलो आनी ह्या कारणा खातीर देवाक तो मन वाल्लो जालो. आनी उपरांत एक वर्ते आजाप इस्रायल परचेक त्या इजिप्ताच्या बंदडेतावन भायर हाडचे. तांकां थंय तावन भायर हाडिल्ल्या वेळार तांणी त्या बसयलेल्या गांवांक पावल्ल्या वेळार तांणी देवाची स्तुती गातात. कशें मरी देवाची स्तुती गाता तशेंच इस्रायल परसाय देवाची स्तुती गाता आनी म्हणटा आमचो आत्मो तुजी वडवी गाता. मोगाचो न्हू. आनी आखरेक एक वर्त्यांतले वर्ते महत् कार्य जावन आसा नव्या सोल्ल्यार. खंयचें तें जेजून मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसार येवचें आनी हाका सर्वाक कोण वय म्हणटा? मरी वय म्हणटा. आनी चरित्रेंत जाल्ले एक वर्ते घडीत ही चरित्रच बदलूंक शकता. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 अवस्वर 30 आनी 8 मरी म्हणटा हांव जावन आसा सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. आनी ह्या उतरा उपरांत चरित्र बदलता. सोडवणेचो गोट आम सर्वांक मनशाक येवन पावता. मोगाचो न्हू. ही महत्कारी आमच्या जिवितांत आतांय घडटात गी. बरेपण घडोवन आसा गी. आशिर्वाद आमचे वयर वतून आसात गी. खंडीत जावन हे बरेपण वर्तेपण आशिर्वाद जावनूच आसात. पूण आमी कितें करता? वी टेक एवरीथींग फॉर ग्रांटेड न्ही. आमी सक्कडी पडना हे अशेंच घडचें म्हणलें आमी चिंताव आनी खंयच्याकी आमी गण्य करिना. मातेवाच्या अध्याय 14 अवस्वर 30 आमी पळयता. थंयसर एक घटन घडटा. जेजू उदका वयल्यान सोलोन येवन आसलो आनी जेजू कोणाक उदका वयल्यान सोलोवंक ताकीद दिता? पेद्रू काले करता? उदकाक देंवता, दर्याक देंवता आनी मुखार येता. मुखार येता आसतना कितें करता? तो उदकार बुडोवंक प्रारंभ जाता. कित्याक? कारण कितें? भावार्थ न्ही. भावार्थ ताजे कडेन दंडल्लो पूण थंयसर जेजू ताजे समकार आसलो, आशिर्वाद ताजे समकार आसलो, बरेपण ताजे समकार आसले. ताणें कितें पळयचें आसलें? ताणें जेजूक पळयचें आसलें. पूण तो कितें पळयता? कितें पळयता? समस्या पळयता, उदाक पळयता आनी भियेता आनी बुडटा. आनी इस्रायल परजाकी तशेंच घडटा. इस्रायल परजाक त्या इजिप्ताच्या बंदडांतले कश्टांतले जेजून भायर काडले, देवान भायर काडले. पूण वाटेर वता आसतना तांकां येवचे समस्या पळयतात, खाण जेवणाचे समस्या पळयतात, वाटेचे समस्या तांणी चिंतात. पूण मरियेच्या जिवितांत मरियेक बरेपण लाभलें एक आमी म्हणयेत. जेजू सोडवंदार आपल्या कुशव्यांत येवन देवाचें काम ह्या संवसारी प्रगट करूं. आनी ताच्या उपरांत जाल्ले जायते परिणाम आमी म्हणयेत. बरें आसले की ना कश्टांची जिणी. ती कश्टाली, तिका कश्टा वयर कश्ट मेळ्ळे पूण ती काले करता? त्या सर्व वेळार त्या समयांनी कोणाक देवाक अर्घा दिता. ते कश्ट ती लेखिना. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेपण घडतें आसा गी. आसा गी. जायते बरेपण घडतें आसा, जायते आशिर्वादां घडतें आसात, जायते देव आमकां आशिर्वादांनी भरते आसा. ताजे बराबर समस्या आसात गी. जायते समस्या आसात. पिडा शिडा आसा, BP शुगर हें तें बुरा आसा, सक्कडी आसा, कुटुंबाचे समस्या आसात. आमी केन्ना मरये बरी देवाचे वयर थीर भावार्थ दवरना मुखार वेता. आमकां सस्नीक जिवितांत जागो आसतलो. मरी त्या कुर्सामळी भावार्थान पाती येयली. कुर्सामळी ते भावार्थ दवरून पाती येयली. आनी उपरांत त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो तिचे वयर देवून आयलो, तांचे वयर देवून आयलो. जेजू तांकां दिश्टीक पडलो. आमच्या जिवितांत यशस कश्ट दूख बेजाराय बरेपण संतोष सक्कडी आसा. आनी ह्या सर्व संगतेतय आमी कितें करूंक आसा? हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमच्या देवाक
सोम्याक अर्घा दिवंक आसा. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबात मरण जाता, आमच्या मोगाचे आमकां सोडून वेतात, पयस वेतात, कितेंय घडटा त्या वेळार आमी देदेस्पोर जावचें नाका, भावार्थ करचें नाका. त्या वेळार आमच्या सोम्या सरशी या, सोम्या कडेन उलोवया, सोम्याक आमी वेंगया आनी खंडीत जावन आमकां आशिर्वादांनी भरलेलो तो आमकां परत्यान आशिर्वादांनी भरतलो, आमचें जिवीत तो नंदन करतलो. सोम्यान आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलां, आमकां जायत्या आशिर्वादांनी भरल्यांत. त्या सर्व बरेपणा खातीर, त्या सर्व आशिर्वादा खातीर, ताणें ओतलेल्या सर्व बेसांवा खातीर आमी सोम्याक अर्घा पाठोवया. तुमची जबाब अर्घा तुका सोम्या जेजू. अर्घा तुका सोम्या जेजू. जिविताच्या देण्या खातीर, ह्या नव्या दिसा खातीर, ह्या पवित्र वेळा खातीर, ह्या नव्याना खातीर अर्घा तुका सोम्या जेजू. तुज्या अगणित मोगा खातीर अर्घा तुका सोम्या जेजू. जेजूच्या सॅक्रिफिसा खातीर अर्घा तुका सोम्या जेजू. सडवणेच्या देण्या खातीर अर्घा तुका सोम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना खातीर अर्घा तुका सोम्या जेजू. पवित्र उंड्या रुपार तूं हाजार आसच्या खातीर अर्घा तुका सोम्या जेजू. ह्या सोबीत प्रकृती, सूर्य, चंद्र आनी गुंड्या दोंगरा खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमच्या सोबीत कुटुंबा खातीर, वडिलां खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. इश्टागात्या खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमकां मेळच्या त्या खण जेवणा खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमकां आसच्या त्या बऱ्या भलायके खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमच्या मतीक आसच्या त्या शांत समाधाना खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमकां आसच्या त्या बऱ्या कामा खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमची पातकां तूं बक्षिताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखान आमकां तूं मेळोवंक येताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत कृपेन तूं आमकां भरताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तका मुखांतर आमकां जन्मायेचे बंडर तूं दिताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. त्या मागण्याचे सक्ते मुखांतर, मागण्या मुखांतर आमी विसारलेले तूं दिताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमकां दयाळपणी तुज्या गोपांत घेताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमकां तुजे शेगूण, दयाळाय, सुस्निकाय, मोवाळाय तुवें आमकां दिवन पोसताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिविताक एक बरें ध्येय तुवें दिल्या खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमकां काम करून आमचे अभिवृद्धी जोडूंक तूं फाव करताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमच्या टिचरा खातीर, आमच्या इस्कॉला खातीर, आमकां बरें शिकपा खातीर, आमच्या बऱ्या मती खातीर, अर्घा तुका सोम्या जेजू. आमकां बरे विशय जोडूंक तूं आमकां फावो करताय देखून, अर्घा तुका सोम्या जेजू. सर्व बऱ्यापणा खातीर आमी सोम्याक अर्घा पाठोवया. तुमच्या बुकांत पानांक 208 208. अर्घा जेजू तुका, तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्घा जेजू तुका, तुकाच दिल्याक म्हाका. अर्घा तुका जावं, होगळाप तुका जावं, आतां आनी सदां. अर्घा तुका जावं, होगळाप तुका जावं, आतां आनी सदां. बावडूंक कसो तुजो उपकार, जालाय तूं सोडवंदार. बावडूंक कसो तुजो उपकार, जालाय तूं सोडवंदार. मागता सोम्या तुजो आदार, जावं तुजो परगटना. मागता सोम्या तुजो आदार, जावं तुजो परगटना. देखून अर्घा दिता देण्याक तुज्या, स्वादीक सोम्या म्हज्या. देखून अर्घा दिता देण्याक तुज्या, स्वादीक सोम्या म्हज्या. अर्घा जेजू
सोम्याक आमकां समर्पक वो आयन वेळ सोम्याक आमी आमकां समर्पया आमचे जायते अत्रेक आशा आसात ते सगळी आमच्या मतीक हाडया सोम्याक समर्पया आमकां संपूर्ण रितीर सोम्याच्या हाती समर्पण गाव्या गीत येद्या वडा साक्रामेंता ए देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडासूय आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ಸಂತೋಷ ಓಡು
सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कळत्या काळजा धन्या तुका भेटयता संतोषान उल्हासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कळत्या काळजा धन्या तुका भेटयता ओविस्तानात आमकां नवें आसन केलाय ओविसाबेत आमकां नवें मिसाव दिलाय तुज्या उपकारांक करगांव पाठयता तुजी दया आमचेर देव म्हूण म्हाका उदाराय कोलत रेखता जेवणान तुज्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कळत्या काळजा दर्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपान देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू एकूटाम जावन सोम्याचे भोव पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी सर्व हांगासर जमल्या जुजेवासाचे भक्तीक जावन ताच्या वाटांनी सोलोवंक आमी सर्वांक आपणे आसा आनी आयची देवस्तुती आमकां सदांच बरें आयकूंक आनी ते आमच्या जिवितांत पाळूंक आपणे दिता आसतना वायटांत पाटी रावोवंक वा पयस रावोवंक आपणे दिता साबार पोवटी हे दोनी संगती आमच्या समाजांत आसात केवल वायट आयकूंक आनी तातूंत ते आयकल्ल्यान आमी खुशी पावल्ले आसा ती वेळ घडयो आमी उगडासा काडया आनी ह्या पवित्रितेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सहपातकां आमची वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां मोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कारवरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासा पडजळीत मागण्या आनी दुबळेकायेची जिनीच येवन तुजे परचेक देखी बरीत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी सोलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर म्हूण जाती पैक सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावेत, पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय तीं आपटूंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान स्त्रियेक म्हणलें, ना तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगी आसात म्हणून तांकां समजलें. देखून तांणी आंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंथून तीं आपल्या पेंगटाक बांदलीं. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जाची पदकां बोगसाल्यान तो मनीस भागी. जाची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. गुन्यांवाचें बोगसाणें जर मेळ्ळें, पदकाचे कथ धुवन काडले मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या अंतस्करणांत कपाट ना, तो कितलो भागी. श्लोक. जाची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पताक बक्षिलें. श्लोक. जाची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. देखून भक्तिवंत मनीस आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करूं, तोवर पुर्तुगालस येवं आनी उदक उंच सोडूं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. जाची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. तूं म्हजें आश्रय कोटें, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. श्लोक. जाची पदकां बोगसल्यान तो मनीस भागी. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझ्या पुताची उतरां आयकोवचे खातीर आमची काळजां उगाड सर्वेस्परा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शारा गांवांतल्यान उतरून गालिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जय म्हणून ताणें मागलें. जमे मदले ताका कुशीन आपोवन चिजून ताच्या कानान आपली बोटां घाली आनी आपली तिंपी काण्ण ताच्या जिबेक लायलें. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्ते जा.
तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारकें उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाक सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितले चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्ली सर्व विजमिता जावन म्हणाली आनी सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या स्वताच्या उतराक कान उगडया. देवसाराच्या वायट पोटींक पाट करया. देवाच्या स्वताच्या उतराक कान उगडया. देवसाराच्या वायट पोटींक कान आमी दाबया. आयकोची एक गरजेची सकत. ही सकत ना तर आमच्या समाजांत कसले अनाहूत घडात म्हणून आमकां सारकें कळीत आसा. आयकनातल्या त्या मनशाक तुमी अनुभव केला तर ताच्या लागीं उलयला तर खंडी जावन कितले कश्टांचे. ताच्या काना लागीं वचून बोब मारचें पडटा, उलयचें पडटा आनी हे आड सांगल्यार तो आनीक सण येता आनी ते आड सांगल्यार तो आनीक सण येता. आनी ह्या कारणा खातीर आमकां आयकोवचें गरजेचें. आमी साबार संगती आमच्या समाजांत आयकता न्ही. तुमी आतां म्हाका आयकत येतात, ताज्या उपरांत मीस जाल्या उपरांत नव्यान आयकतात, ताज्या उपरांत सक्कडी जाल्या उपरांत तुमी एकामेका उलयतात आनी तुमी एकामेका आयकतात. उलयल्लेय ते तुमकां आयकता. त्या देखून आमकां एक सकत दिला आनी ह्या सक्ते वरवीं आमी कितें करता, सक्कडी आयकता. कितें सर्व आयकोंक जाता तें सक्कडी आयकता. बरें आयकता, वायटय आमच्या कानांत हांवन आमी आयकता. आमच्या जिवितांत हे आयकोवचे साबार संगत्यो थोडे फावटी आमच्या बऱ्याक पडटात. आमच्या जिवितांत अभिवृद्धी जावंक आनी आमकां आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक आमकां उत्तेजन दिवंक शकता. तर थोड्यो संगती आमकां बेजाराय हाडटात, आमच्या जिविताक अडखळ हाडटात आनी आमकां आमी देदेस्पर जावचें आयकता. थोडे फावटी हे उतर स्वताचें उतर जाता आनी आमकां स्वातंत्र्य दिवंक शकता तसलें जाता. थोडे फावटी हेच उतर आमकां गुलाम करता, आमकां दुबावाक व्हरून पायता. त्या देखून आमी आयकता ते खरें, सक्कडी आयकता ते खरें, पूण आयकत आसतना ताचें विसवण आमी कच्चें करता तें गरजेचें. आमी केवळ आयकता, ताच्या उपरांत आयकल्यार आमी कितें करता, आमच्या काळजांक आनी मनाक आमी व्हरता न्ही. साबार फावटी खंयचे आमी आमच्या काळजा मनाक व्हरता, हां खंयचे व्हरता. कोणेय तुमकां बरें सांगल्यार, कोणेय तुमकां बरें जालां, बरें करताय म्हळ्यार ते इल्लेशा वेळाक, एक 2 मिनटाक थोड्याशा वेळाक. तेच कोणी तुमचे वयर पुरपुरली, तुमकां वायट सांगलें, तुमच्या विशयांत वायट उलयली तर ते कितल्या वर्सांक, ते साबार वर्सां. बरें म्हणलें थोड्याशा तेंपाक, वायट म्हणलें साबार वर्सां. त्या कारणा खातीर आमी सदांच बरें आयकोवचें मात्र न्ही, तें आयकल्लें बरेंपण आमचें ती जागोवन दवरूंक प्रयत्न करूंक आसा. ह्या बाबतीन एक काणी आमकां ह्या उतराच्या वयर चड नियाळ करूंक उपकाराक पडटा. सामवेल म्हणटा तसो एकलो तरणाटो आपल्या कानाक इयरफ्लग्स आमी म्हणटा न्ही, इयरफोन्स, पदां आयकोंक पुरा कानाक घालतात न्ही, ते सदांच घालून रावतलो. आतांची युवजन तरणाटे आमी पळयले तर साबार जाणांच्या कानार आसता. आनी एक दीस आवय विचारता ताजी, कित्या कारणा खातीर ते इयरप्लग तुवें कानाक शिरकयलाय, सदांच ते तुज्या कानार आसता. ताका तो चरको म्हणटा, तो तरणाटो म्हणटा, समाजांत साबार संगती हांव आयकता, बरेंपण आयकता, वायट आयकता, थोडे फावटी झगडी आयकता, सक्कडी आयकत आसतना म्हाका विराराय भोगता. खंयचे सारके, खंयचे हांवें घेवचे, खंयचे हांवें घेवंक नजो म्हणलें म्हाका समजना. आनी ह्या कारणा खातीर हांव ते कानाक घालता आनी पदां आयकोन वगेस रावता. ताका आवय वगेर रावता आनी थोडेशे दिसा उपरांत खंय तावन एक बारीकसो ताळो आपयल्ल्या बरी आयकता ह्या चरक्याक.
त्या जाल्यार तो कानार आशिल्ले काडटा आनी आयकता. आपली आवय ताका आपयते आसा. तो थंयसर येताना पळयता आवय थंय पडोन आशिल्ली, तिका मार जावन आशिल्ले आनी बेगीनसर आवयक आस्पत्रेक व्हरता आनी थंयसर आस्पत्रे भायर बसून चिंता. हांवें आयकाचें आशिल्लें, हांवें बरें आयकाचें आशिल्लें, हांवें वायट आयकून जो आशिल्लें. आनी ह्या कारणा खातीर मोगाचें न्हू आमकां बरेंपण हेरांक कुमक करचें अवकाश सबार पोटी आमकां मेळटात, आमकां आयकूंक मेळटात. त्या वेळार आमी पयले जावंक जाय जें बरेंपण आयकोवचें आसलें. सक्कडी आसा पूण आमी ह्या सक्कडी संगतेंत हांव कितें विंचून काडटा म्हणलें एक सवाल आमचे समकर आसा आनी सदांच आमकां विचारूंक आसा. ही ल्हानशी काणी आयच्या वाचपाक बारीस ताळ पडच्यात आसलें. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 आमी पळयता आदाम आनी एवे कोण नाडटा? सैतान नाडटा वा सोरोप आमी नाडटा म्हणटा. जायते आवाज थंयसर आशिल्ले, देवाचे आवाज आशिल्ले. देव सोलोन आसतना आवाज आयकल्ले म्हण आमी आयकता. देव उलयलो, थंय मनजाती आशिल्ले, वाऱ्याचे आवाज आशिल्ले, उदकाचे आवाज आशिल्ले. पूण हे सक्कडी आवाज सोडून आदाम आनी एव कोणाचे आवाज आयकता, कोणाची उतरां आयकता? वायट सांगून दिवच्याची उतरां थंयसर ते आयकता आनी तांणी पाताक आदारतात, अवैधपणान देवाक अनुपकारी जातात. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपांत मार्काच्या वांजेलांत आमी पळयता एक बेऱ्याक जेजू सरशी हाडटात, बेऱ्याक जेजू गूण करता, बरें आयकूंक देवाचें उतर आयकूंक ताका अवकाश दिता. आनी ते आयकल्ले तो वगो रावता गी, आयकल्लो वगो रावता गी. पवित्र पुस्तक अखेरीक म्हणटा तो आयकल्लो 10 शहरांनी वचून गाजयता, हेरांक गाजयता. जेजून म्हणल्यार कोणाक सांगना काय म्हण, पूण बरें देवाचें उतर तो आपणात तशी घेता, देवाचें उतर आयकता, जेजूक स्विकार करता आनी जेजूचें उतर तो हेरांक गाजयता. आज आमी देवाच्या स्वताचे बरेपणाचे उतर आमी सदांच आयकूंक आसा. वायट सैतानाचे फटी आमी नेगार करूंक आसा. मोगाचें आयकोवची सकत सारको ताळ्ळो सारको विशय आमी विसरून काडूंक आसा. आयकोवची सकत गरजेची, कित्याक कितें आयकता तें आमी जाता म्हणटा, कितें आमी घेता तें आमी जाता. जंक फूड वा फास्ट फूड आमी म्हणचें आसा रोड सायडीक मेळचें, तें केल्यार कितें जातात? भलायकी बरी जाता गी, भलायकी वायट पाड जाता आनी मोठाय वाडून येता. आनी तशेंच नकारात्मक आमी कितेंय आयकल्यार काल जाता, नकारात्मक चिंतप आमच्या मतीक येता, आमी नकारात्मक व्यक्ती जाता. आनी ह्या कारणा खातीर आमी सकारात्मक सदांच आयकाचें आनी त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करीचे. तो बरो गूण जाल्लो व्यक्ती नकारात्मक थंयसर जायते जणांचे आयकोंक मेळ्ळें जावंक पुरो, पूण ते सक्कडी सांगता जेजूचें उतर आयकता. जेजून ताका गूण केल्ले ते आयकता आनी ते परगट करता. मोगाचें न्हू ती स्त्री एव सर्पान सांगिल्ले ते नकारात्मक आयकता आनी ते स्विकार करता आनी ताच्या तावन ती ते सर्गीचे वा वैकुंठ उगडोवन घेता. आनी दुसऱ्यान घरचे भायली उतरां सैताना तावन घरचे भायली उतरां येतात. त्या सर्पान स्त्रियेक कशें म्हण येता आसलें, तुका देवान त्या रुखाचो फळ खावंक नजो म्हळां न्ही, देवान तुका त्या रुखाचो फळ खावंक नजो अशें म्हळां म्हण येता आसलें. पूण तो थंयसर खालें करता, सोरोप थंयसर सवाल घालता, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुवें खावंक नजो म्हण न्हू, देवान तुका म्हळा गी म्हणल्यार सवाल विचारता. सवाल विचारतना स्वाभावीक रितीन कितें येता आमचे थंय, ताका जाप सोदूंक, ताका जाप दिवंक एक अवकाश मेळटा. आनी थंयसर जाप दिता आसतना थंयसर त्या एवे थंय सोरोप दुबावाचे बी घालता आनी ह्या दुबावाक लागून ती आविदेपणाचे पंगरण पंगडटा आनी देवा तावन पयस वेचे आमी पळयता. आमच्या समाजेंत जायत्यो संगती आमी आयकता, जायत्यो सट्टेक संगती, आमचे न्यूज चॅनल जावं दी, सोशल मिडिया माध्यम जावं दी,
यूट्यूब जावं दी जायत्यो संगती न्हीज जावन वायट आशिल्ल्यो आतां बरें म्हणलें दाखोवन दितात. न्यूज चॅनलां कितें करतात, खंयची एक केस खाली जाल्यार ते परत्यान दाखोवन मनशाक एक उपाय वा एक प्लॅन खाले करीचे म्हणलें ते क्रिमिनल ते संगत कशें करी येता म्हणल्यार तांकां एक मनशाच्या मतीक एक प्लॅन घालचे एक आतांच्या न्यूज चॅनलांनी जावनचे आमकां सामान्य रितीन पळोवंक मेळटा. जायतीं चॅनलां अशें करतात. न्यूज संगत दाखोवच्या बदलाक ते कितें करूं नजो तेंच दाखोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी यूट्यूब जावं दी आनी हेर संगती जावं दी एबॉर्शन वा उरिल्ल्यो संगती सामान्य ते बरें ते करी येता म्हणलें दाखोवन दिता. तर आनी जुगारी आमी करता वा बेट्टींग आमी करता हे सगळी आतां मोबायलांत सामान्य जावन मोबायल ॲप आसात आनी हे सगळी आसात. हे सगळी संगतीन हे सामान्य जावन गेला. आनी मोगाचे न्हू हे इल्ले एक्स्ट्रा संगत्यो आमकां आयच्या समाजांत पळोवंक मेळटा आसतना ह्यो सगळ्यो संगत्यो सैतानाच्या पद्वेन सैतानाच्या सक्तेन ह्यो येता. ह्यो आमी विसरून काडटना ह्यो सगळी आडावन ह्यो सगळी पयस दवरून बरें मात्र आमकां जाय जाल्लें विसरून काडूंक आसा. आनी आखरेक पाताक लजेक कारण जाता. हे आविधेयपणान आदारलेले पाताक आदावांनी एवेतय लज हाडून सरूंक शकले. आनी तशेंच आमी केन्ना पाताक आदारता आमी लजेक समजता परत्यान त्या पातकांतावन भायर येवंक आमकां कश्टाचें जाता. त्या कारणा खातीर आमी नकारात्मक व्यक्ती जावच्या बदलाक सकारात्मक व्यक्ती आमी जावया. त्या बेऱ्यान कशें बरेंपण विसरून काडलें तशेंच आमी विसरून काडया. बरे व्यक्ती जावंक पेसाडया आनी बरें आमच्या जिवितांत आयकवया, बरें पासारया. आमी बरें घेतलेल्या वरवीं बरे व्यक्ती आमी जावंक पावतले हांव. आमेन. पाकणी आमची तुका भेटून दिता मोगान तुहा स्वीकार कर म्हूण आमी करता तुझे मुखार येता भाऊ बहिणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नकपवी सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परचे कथे सांजुजे वासन कतकतीन मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोवमान वाले. हे सुशेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पसतूत आमी तुका दिन वाचता.
भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुसंगात जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पडसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदूता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हड उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गे तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नुव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांच्या बुकसांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगटू परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुरा जीवन आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकोळकार तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बऱ्या देवाचे माये सांगाती भगेन जुजयचो पती भगेन धर्मदोत भगेन जुजय वाज आनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता
त्याच जेजूतय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सडवंदराची आचना मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर्घे म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझी रास आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो काज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक असवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळलेली ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आनी 176. काळजान मुझ्या जिये सांगात जो
आशिता सांगा तुझो दैवी गणवो मोगाय पोट सर्गी आनंद फसल्यान तुझ्या दादोशी जाता मैमे बोरी तुये क्रिस्ता सोनिया तुका पत्रेता सोनिया मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगात तुझो आशेता प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा ह्या बागे दिसा तुझ्या आपोन्यांक पाळो दिवन आयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या पडसळीक शिकोण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी काबार परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. संभ्रमीक आशीर्वाद सोडूंक तुमचे तकले बागयार. सर पदवेदार देव दयेळेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कटमां चिनी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांत समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. ओसोनेयांत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयकन बसात. ह्या पवित्रार सांजुजे वास मुखांतर बरे पोंचळूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशेत सरेक्तर मारादीक आशिशिरे बेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सरविरादे तुमचें सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीभवन चलोवन वेल्ले मनादीक बाप अविनाश लेस्ली पायस प्रस्तुत मंगळूर दियेसीच्या सांतांतून आसऱ्यांत सहायक डिरेक्टर जावन आसात. मोगाळे आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत जेजू सवें सांगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्तीपण आदार दिला. सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पुणशेताच्या रेक्तर मनादी आशिशी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता. सर बरें आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक संगात पोवन आनी कुमोग केल्ल्या परंगी पेटे कोयंताचे आजाक मानादी दिलराज बाप आनी मानादीक संदीप तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वास बापा मुखांतर देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. कंदारांचें मुखेलपण घेतल्या माने सैमन पायस ताका संगात दिल्ल्यांक तेच बरें बेस गिटार आज केळिल्लो जावन आसा. सैमन पायसान आपण हाडलो ताकाय देव बरें करूं. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या माने स्लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बंदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखांतर देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेर पिरंतपाचें मुखेलपण घेतल्या सांतेरेज एरमाटी वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुजे वास तुमकां आशिर्वादांनी बरों दी म्हणलें आमचें मागणें. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा बाळोक जेजू सुनांगळा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीन सेवा दिल्ली आनी तेंची गज झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक सर रिती तयाराई करच्या. मिसांग घेवन कुमो करच्या. दान मिसांग घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा पोसच्या. काणीक जमो करच्या. दाना रुपी
पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीन आतां खातीन वावर करच्या सर्व सांजुजे वासाच्या भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाचे आशिर्वादा मागता. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटल दाखतेर आसात. असो फायदो तुमी धरचो. तेच बरी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन डर्मॅटॉलॉजिस्ट कातीची एलर्जी कसले आसा तर हांगासर दाखतेर आयल्यात. मादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे कसले समस्या आसा तर कातीच्या विशयांत थंयसर तुमी वेचे आनी तुमी डॉक्टरांक मेळचें सल्ला सुचना घेवची आनी असो फायदो जोडूंक तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा. हर एका शुक्रार 10 वरार तीर्थ कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकां जेवण हप्त्या मदें पूर्ण शेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 20 आनी 2 तारखेर आमच्या DSCच्या युवा जनां सोम्या संगी एक रात एमावस संजे 6:30 वरां तावन आयतारा सकाळीं 6:30 वरां पर्यंत हांगासर आसतले. तुमच्या युवा जनांक प्रोत्साह दिया. तुमच्या घरांत आसलेल्या युवा जनांक हांगासर धाडणं हे DSCचे कार्यक्रम आनी तेच बरें हे मांडून हाडलांक DSCच्या सांगाता आमच्या वाराड्याचे युवा जन आनी आमच्या फिरगजीचे सांजुजे वासाची जिबले समिती सांगाता मेळोवन हे कार्यक्रम मांडून हाडचे जावन आसा. हे भक्तीपणांत वांटो घेवंक तुमकांय मन आसा तर आपोवणें आसतलें. सांजे जुजे वास पूर्णतळ स्वरुपयोत्सव मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर आसतलो. मुखार भाव भयणो हो दीस अमरनाथ कर्ण दवरा शेनवारा दिसा मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर ह्या वर्सा कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावो हांगासर येतले. मिसाचें बलिदान भेटोवशाक देखून हो एक अपूर्व अवकाश तुमी जोडून घेवचो. थोडी संगती ह्या जुबलेवा बाबतीन तुमकां सांगूंक आमी अपेक्षिता. ह्या जुबलेवाच्या बाबतीन सोविनेर आमी हांगासर भायर काडटा आनी ह्या सोविनेरीक जाहिरात दिवच्याक तुमचे लागीं आमची खालची विनंती जावन आसा. तेच बरें तुमच्या जिवितांत बरें पोवन सांजुजे वासा मारिफात घडलें आसा तर तें बरोवन आमकां दिवचें आनी ह्या जुबलेवाच्या सोविनराचेर आमी पायस करतल्या. तुमच्या कुटुंबांत लग्नां जालीं आनी बरी सैरीक सोदूंक तुमी यात्रेक केल्यात. लग्न बरी सैरीक मेळून लग्न जाल्ल्या त्या बाबतीन सोविनराक तुमी एडवर्टायज दिवेत. तुमच्या व्हंकल न्हवऱ्या सांगाता नव्या जोड्या सांगाता पयल्या कुमगाराची ह्या कसली तुमकां बरेंपण जाल्लें तुमी एडवर्टायज दिवन एक पोशाक जावन रावूंक तुमकां एक वर्त संदर्भ एडवर्टायजमेंटाचे कितले तास म्हणलें तुमकां उपरांत आमी तिळसितल्या आनी तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फाटल्या वर्सांनी तुमी जायतो सहकार दिला. ह्या पूर्ण शेताच्या उदारगते खातीर तुमी कळमीत नासतना वावर केला. मात न्ही बगार तुमची सेवा आनी हांगासर दिल्लें दान होगळीक एक फावो जाल्लें आनी ह्या बाबतीन रुपयोत्सव आचरण करूंक आमकां साध्य जालां म्हणलो आमकां संतोश भोगता. देखून तुमचो सहकार ह्या रुपयोत्सवाच्या वर्साय ह्या रुपयोत्सवाच्या परबे दिसाय तुमी दिवच्याक तुमचे लागीं आमची खालती विनंती जावन आसा. आनी तुमी आमकां सहकार दितल्यात म्हणलो आमची पातयेनी आनी बरवोसो जावन आसा. तुमी दिवच्या मोगाक सेवेक दानाक देव सांजुजे वास देवा सर्गींच्या बापा मारिफात दराळ आशिर्वादां तुमचेर वतून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसा जेवणाच्या बाबतीन दिल्लें दान आनी पूर्ण शेताच्या बरेपणा दिल्लें दान हांगासर वाचून सांगता आसतना गळाई करिनाकात. कोणाची नांवां वाचल्यांत तांणी मुखार येवचें. मानाची वात तुमी स्विकार करचें. पयल्याक उठोवंक इल्लेशें कश्ट जाता. दुसरो उठले उपरांत पयल्यान उठचें. देखून पयलेंच उठा. तिसऱ्यान उठले उपरांत दुसऱ्यान उठचें. ते मागीर सक्कड जाल्ल्या उपरांत सक्कडांनी उठ्ठ येवचें नाका. तुमी पयलं नांव आपयता आसतना पयलेच येया. तशें आपयल्या दक्षिणा हांगासर येवची. वात व्हरची आमचो वेळ तुमी उरोवचो. इल्लोसो वेळ उरोवचो. कोण्याच्या आदीन दिला तांणी वात व्हरून नंतर मानाची वात घेवंक तुमकां अवकाश आसा. जेवणाच्या बाबतीन दिल्लें दान जावन आसा.
लिल्ली सिक्वेरा अग्रार 500 रुपये नावना कमनेकल्यान देरे बायलच्यान 500 रुपये हेराल्ड डिसोजा आंबेंबळ तांदूळ 1 क्विंटल तांदूळ दिला ह्युबर्ट हेब्राम बेंगलोर 2,500 रुपये चार्ल्स वेगस आणि कुटुंब बोरीमार 500 रुपये मरिया लेनिटा डिकोस्टा मडंत्यार 1,000 रुपये प्रवीण बरेटो आणि कुटुंब मडंत्यार 1,500 रुपये बेनेडिक्ट डिसोजा मडंका 5,000 रुपये जॉस्टन वेगस मंजेश्वर 5,000 रुपये कोणी नांदगी नांव आपली आसात आसा उठून या हांगासर आईची बरयल्ली दिसता म्हाका बरेपणाक पुलिसाच्या बरेपणा दिल्लें आनी ह्या सँड्री लोबो मुंबई 500 रुपये स्टॅनी पिरेरा मोगरनाट 4,000 रुपये ज्योति बुगारो फजीर 5,000 रुपये ज्योति आणि 5,000 रुपये मॅक्सिम लुईस बडंत्यार 500 रुपये अविन रोड्रिगस फर्ला 10,000 रुपये सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बसया मोगाचनो सांजचे वाज बापा मुखांत्र देवान आमच्या जिवितांत बरेपण केलां आमी मागल्लें जुचे वाज बापान आमकां मागोवन दिला आनी ह्या खातीर अर्गां दिवच्या बराबर जुजे वाज बापा लागीं मागल्लें तो आमकां मागोवन दिता म्हणल्यार बरवशान जायत्यांनी बरोवन घाल्ले ते सवा ह्या घडये ताच्या पांये तळी दवरून ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना आमचे काळजाचे यात्रेक आनी कोणाक हांगासर येवंक जावना ती जावं पुरो टीव्हीचेर माध्यमांचेर पळोवन बरेपण आशेता तांकांय जुजवाज बाप तांच्या खातीर विनंती करून बरेपण फावो करता म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी सर्व एकामेका खातीर मागया मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पटयल्यांत सर्व पिडेशिडेंतले कश्टांवारांतले राखून वेल्ल्या अर्गां चिंतल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां बऱ्या कामां खातीर मागिल्लें काम मेळिल्ल्या अर्गां शिरांच्या पिडेंत कितले फावटी पडल्यारी रस्त्यार वाटेर राखून वेल्ल्या खातीर जुजवाज बापाक अर्गां बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यान 30 आनी 2 वर्सां जावन घरान शांती समाधानांतलें आतां तें फाटी फावो केल्ल्याक जुजवाज बापा प्रत्येक तरान अर्गां दिल्यान बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां परिक्षेंत बरें अंक काडून पास जाल्ल्या खातीर अर्गां ते सवा हात दूख शिरांचे दूख दान दूख आनी बीपी तावन गूण जावच्याक 2 जाग्याचे समस्या इत्यर्थ जावच्याक दुवेक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेंत बरें मार्क्स काडूंक आवय मागता घराक भाड्याक बरें जण मेळोवंक राती बरी न्हीद पडोवंक चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक 9 जाणां जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक एकल्यान काणग्यूंच्या आंगडीचेर आशिर्वाद आनी जाग्याचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जावंक हातीन धरिल्ल्या घराचें काम बेगीन स्पंता पावोवंक बरी विजा आनी काम मेळोवंक एका भुरग्याचो राग उणें जावन बरें करून शिकोवंक आनी वडिलांक विधेय जावंक BSc नर्सींग करूंक गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या एकल्याक मुखलें शिकाप बरें करून करपाक एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्या आनी दिवच्या दोशीत राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक दोगांच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकिल्लें उडास दवरची सकत बरें अंक मेळोवंक भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें करून शिकोवंक आनी राग हट उणो जावंक एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन बरें अंक काडून पास जावंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्याक एका स्त्रियेची खोंकली पेंकाट दूख गूण जावंक एका प्रायवंत स्त्रियेचे पांय दूख गूण जावंक परगवंत आसल्या एकल्या बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावंक
पब्लीक परीक्षेन बरें करून शिकून बरोवंक बरे अंक काडून पास जावंक एका भुरग्याचे पिरियड्स समस्या आनी गर्भकोशाचे ग्रोथ बऱ्यान जावंक एकल्यान काजर जावच्याक ओपोवच्या खातीर एकल्याक PFचे पयशे बेगीनच मेळच्या खातीर कुटुंबांच्या सरसुद्या बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक सेकंड PUCन शिकल्लें सकट मतीन दवरच्याक आनी बरें करून बरोवन बरें मार्क्स मेळच्याक एकल्याची उसमोड गूण जावच्या खातीर शिकप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परीक्षेन बरें करून बरोवंक बायकार थावन पडोवन जाल्लो गाय गूण जावच्याक मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावंक घराचें काम बऱ्या तरान जावंक आनी घराक लोन मेळोवंक बरो फुडार फावो जावच्याक दोगा जाणांनी आमाल पियोन येसून घरान शांती समाधानान जियोंक बाळंटेर बऱ्यान जावंक आनी भलायके बरीत भुरगें जल्मोवंक काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक डायव्हर्साचे केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावच्याक जाग्या खातीर कुटुंबांचे आनी धाडिल्ले नोटीस पाडी काडूंक भुरग्याचो ताळो दूख आनी एलर्जी गूण जावंक पतीक कोर्ट केसी तावन सुटका मेळोवंक भुरग्यांनी मिसाक वचोंक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक विजाक बांदिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एका मलगड्याच्या पाटीचें ऑपरेशन जालां ताका बरी भलायकी मेळोवन ताका सारकें चलोवंक जावच्याक 14 जाणांच्या मतीक समाधान मेळच्याक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक बरें मन तोंडा भितर आनी ताळा भितर फोडपडचें रावोंक दोगा भुरग्यां मोबायलांतल्यान पयस रावोंक शिका संपोवन 3 वर्सां जाल्यार एकल्याक बरें काम मेळोवंक परगांवांत आसल्यार एकल्याक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक CA शिकच्या दोगा जाणांक बरें करून शिकून बरें अंक काडून पास जावच्याक 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक दोगांक तांचे पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराचे दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक 14 थायरॉयड पॅरलिस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावंक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर दोगा जाणां विशेष गरजा खातीर मागतात भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक आनी बरे अंक काडून पास जावच्याक ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲು ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಲು ನರಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ನೋವಿನಿಂದ ಗುಣವಾಗಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜರಿಯಾದ ಒಬ್ಬರ ಮೂಳೆ ಬೇಗನೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಲು ಅಸ್ತಮ ಗುಣವಾಗಲು एका स्त्रियेक मस्कत ट्रॅव्हल एजन्सींत काम आनी विजा मेळोवंक एका स्त्रियेच्या घोवान तिचे सवय मोगान एकवटान जियोवच्याक ताच्या पतीच्या मतीक उजवाड मेळच्याक ही स्त्री मागता दुबयांतले बिझनेस कामगारांच्या संगातपणान बऱ्यान चलोवंक एका स्त्रियेच्या आंगाची खाता एलर्जी गूण जावंक 14 शुगर गूण जावन तांच्या पिडेतावन तांकां सुटका मेळच्याक ह्या सर्व ते समानी आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हण बसयल्ल्या ह्या पुणथळार जायते आशेवन येवच्या हर एका भक्तिकाच्या जिवितांत ताणें आशेवचें सांजेचे वाज बाप तांकां बरेंपण फावो करून दी आनी करता म्हणल्या विश्वासान हांगासर जमल्ली आमी सर्वां आज हांगासर पावल्ली आमी हांगासर येवच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जुजवाज बापा मुखार तांकां बरेंपण मेळोवन दी म्हणल्यार ते आशे सवे आमी सर्वां दिमी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायेक नामान मरी आनंद बापा हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाक तुज्या म्हज्या जिवितांत बरेंपण जावन दी आनी ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवचो दिंबयेर पडोवन मागलें जाल्यार त्या मागण्यांक चड फळ आसा कित्याक जुजवाजान दिंबयेर पडोवन जैत जोडिल्लें तर हेंच आमची आशा जावन दी आशिल्लें मागल्लें आमकां मेळटा आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां कळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये गुरबेन गरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू भगवंते मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दिशा दी तसोत आनी सदां सर्वत आमेन सांजुजे वासाची लदीन सोमया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां
सर्गींच्या देवा बापा काकुळटमची कर देवा पुता संसाराच्या थारका काकुळटमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळटमची कर संतिसिमा त्रिंदा देकास देवा काकुळटमची कर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती आपल्या आवय बापाच्या देवासपणान वाढवून आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळी कायाची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकान दोगदोनी संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर मरियमाय सुसेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्ले सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासावन वेच्या कथोलिक बाबा जीव केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तिमान आदान मरियमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टांत संपडलेल्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वार दैरान सुसुरल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्या कालिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवासरशी हाडूंक फेसाडल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप कटचले उगस आमकां इसम्या देवाची शेळये संवसाराचे पाप कटचले दैनायक आमकां इसम्या देवाची शेळये संवसाराचे पाप कटचले काकुळटमची कर नवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीजीन मेल फंक्त तेच वाटे आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवा सपरमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमो हजारो लोकांक वणच्या तूं सुडसुडीत जालोय अंधकारांत पडून आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सश्टी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतार प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सश्टी हाडलें मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखलें नाय कसलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार प्रकट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांचे दुकान तुवें बसलीं तांच्या जिणेंत हांव बरोवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजू जेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगीत तूं आसाय थंय तान तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासून देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर आमच्यो मागणी आमची ते सवा आमच्यो गरजो सांजू जेवास बापा मारिफा सगळींच्या देवा बापा समोर उबारया सांगता मागया सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेता केदींच पयस वचून आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सरपासांतून आमकां राखून व्हर बवडता गाडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवनचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीन पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला तेच बरी तुज्या सेवाका सांजू जेवासान आपले जिन्ये आनी मरणान जैती आजापा करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जैत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले पिडेंतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार
हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारनातलेल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव नेता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादात तुमकां बरों. सांजुजे वासाच्या विणवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडोवंक शिकी. सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्मेचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वास सर्गीच्या राज्यांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेवनपणाचो मुकूट सोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो जावं. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं.
आमकां हरमुरी आशिर्वाद दिवं आमकां सांसेवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बेगीन कुसाचे कृपेन न्यूर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.